दिवचल पालिकेत नाट्यमय घडामोड घडताना नगराध्यक्ष पुंडलिक उर्फ कुंदन फळारी हाणे अचकीत आपल्या पदाचो राजीनामो दिलो। मंगळारा पालिका प्रशासन संचालकांकडेन फळारी हाणे राजीनामो दिलो। भाजप पक्ष फुडाऱ्यांच्या आदेशाक मान दिवन आपणे नगराध्यक्ष पदाचो राजीनामो दिला अशें फळारी हाणी सांगले। महिन्या पयलीं दिवचल पालिकेत नगराध्यक्ष बदलाच्यो हालचाली सुरू जाल्ल्यो। पुंडलीक उर्फ कुंदन फळारी हांकां नगराध्यक्ष पदाची कदेली वयल्यान सकयल देंवोवपाच्या हालचालींक तर सामकी गती आयिल्ली। फाटल्या 9 डिसेंबर ह्या दिसा दिवचल पालिकेच्या 14 नगरसेवकां मदल्या 9 नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष फळारी हांचे आड अविश्वास थाराव हाडिल्लो। नगराध्यक्ष फळारी हांचे आड अविश्वास थाराव हाडटकीच दिवचलच्या भाजपा कार्यकर्त्यां मदीं खवदळ पडिल्लो। ताचे उपरांत हो विशय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे मेरेन पाविल्लो। ह्या विशयाचेर तोडगो काडपा खातीर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आनी खासदार सदानंद शेट तानावडे, आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये आनी हेर भाजपा कार्यकर्त्यां सयत दिवचलच्या 14 नगरसेवकांची एक बसका जाल्ली। अविश्वास थारावाचेर चर्चा करपाक आपयिल्ले बसकेक हजर रावूंक नाकात अशी सूचना ते बसकेत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी दिवचल पालिकेच्या 14 नगरसेवकांक दिल्ली। हे सूचनेचे पालन करताना फाटल्या 17 डिसेंबर ह्या दिसा अविश्वास थारावाचेर चर्चा करपाक आपयिल्ले बसकेक दिवचल पालिकेचो एकूय नगरसेवक हजर रावूंक नाशिल्लो। ताका लागून नगराध्यक्ष फळारी हांचे आडचो अविश्वास थाराव भायर पडिल्लो। अविश्वास थाराव भायर पडटकीच आतां पळोवचें पडटलें दिवचल पालिकेत ज्यो घडामोडी सुरू जाल्यात त्या घडामोडींक आतां कशें वळण मेळटा तें आनी फुडलो नगराध्यक्ष कोण जाता तो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।